गीत घेऊया पेज 19 A35. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आमी आमची सगळीं इंतेन्सां देवा मुखार दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच आमचे जिवीत आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागून ह्या मिसा बलिदानान भितर सरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, देवान आमकां सगळ्यांक नितळ निर्मळ काळजान म्हूण रोचला. तरी पूण ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना दुसऱ्यांच्या जिविताची देख घेवन केन्ना केन्ना मनशां आमकां कितें म्हणटात तें सगळें मनान दवरून आमी केन्ना केन्ना वायट म्हूण चिंत्ता. त्याच वरवीं वायट मनान वायट काळजान आमी रावता आसतना आमी एके भाशेन पातकी जिवितान पातकी जिवीत उगडास धरून आमच्या जिवितान आमी तशेंच म्हूण उरता. पूण आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां सगळ्यांक परतून नितळ करूंक म्हूण सोदता. आमच्या जिवितान तो सदांच आसा, पूण आमी जेन्ना पातकी जिवीत आपणावता आनी ते वरवीं आमी जियेता आमकां तो दिश्टी म्हूण पडना. धांवन जेन्ना आमी परतून ताचे सरशी येता आनी म्हणटा सर्वेस्पर देवा तुजो मोग आमी करता आनी खरेंच आमकां परतून नितळ कर. तो आपले कृपेन भरून आमकां परतून एक नये जिवीत जिवंक म्हूण फुडें म्हूण हाडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान जे थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोडविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवाल मारीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसलो भिरांत आमी जावचे, तुजे खुशये परमणी जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमचे सौम्य तुजे पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खोत आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन यादनाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता यादनिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्या पिक्षे आंगे घालचे, ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोट दांपून बोब मारची. मेळो मेळो. ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो, देखून तो मोळा भायर एकलोच आपले बिराड करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वळपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. म्हणुया, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार म्हाका राखून दवरताय. गुनावाचें बोगसोळें जोर मेळ्ळें, पातक्याचें कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडकां नात, तो मनीस कितलो भागी. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरता. पूण हांवें तुज्या मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजे पातोक हांवें लिपून दवरलोलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवे संतोश भोगतात, बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोडटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात, संतोषाचे उल्हास सोदात. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागयोत पावलून कोरीतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना, पूण सगळोच फायदो पळोवन सोमेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या करण्यांनी हांव सगळ्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां, तसोय तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हे. देवाचे वळपकार. उद्गाराक उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजीक मेळूंक आयलो.
सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागून आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, हय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खऱ्यान म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाकाय, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकीची खुणां दिवचे खातीर मोजिसान फर्मायला तें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटून आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्त्यान खंयच्याच नोगरांत वचून जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्यान स्वातेचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले पयले वाचपा वरवीं जर तर एका मनशाक कोड जाले जाल्यार कशे भाशेन हांव मेळो जावन आसा म्हूण व्हडल्यान बोब मारून आपले घरदार सगळें कितें सोडून एका सेपरेट स्वातेचेर वचून रावूंक म्हूण नेम आसलेले. पूण तरी पूण एके भाशेन आमच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, ऑलमोस्ट आतां 1 वर्स जायत येतलें आमी कोवीड-19 ह्या पॅन्डेमिकांसून आमी पूण जियेलो. जेन्ना कोणाक जर जोर ना तर खोकली त्रास बी जावंक लागलो, रोखडेच पयले आमी डॉक्टरा कडेन म्हूण आदल्या टायमान म्हूण वेताले. पूण आतां ह्या दिसांनी जर कोणाक मातसो पूण जोर जालो तर आमी रोखडेच त्या मनशाक सेपरेट म्हूण दवरता. एक कोडकाराच्या जिवितान अशेंच जातालें. रोखडेच म्हूण आपल्या फॅमिली, सोसायटी जे आमी रावता थंयच्यान सेपरेटली रावपाचें म्हटल्यार खुबूच कठीण. आमी कोवीड-19 ह्या तितून 14 days जर आमकां आयसोलेशन आनी तितून म्हूण दवरलें तर आमी दीस म्हूण मेजता. केन्ना म्हूण 14 दीस सरतले आनी केन्ना म्हूण हांव परतून म्हजे फॅमिली वांगडा म्हूण रावतलो, परतून म्हजे इश्ट सोसायटी जी आसा तितून हांव केन्ना म्हूण परत मिक्स जावन म्हज्यान रावूंक जातलें म्हूण आमी चिंतीत रावता. तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां स्पश्टपणी दाखोवन म्हूण दिता. आमी केन्ना कोणाच्या जिवितान कितें वायट घडटा आमी वेता तांकां भेट दिवपाक, पूण फकत एक भेट दिवन आमी फाटीं सरता. जेजू आयज आमकां दाखोवन म्हूण दिता, जर तरी खंयचेय पिडापीड आमच्या जिवितान येतात ते वरवीं आमी रावता, त्या मनशांक आमी एक्सेप्ट म्हूण करता, तेन्ना आमच्यान एके भाशेन जेजू भाशेन मोग आमच्यान तांकां दाखोवंक म्हूण जाता. कोडकार जेन्ना पयलेच फावट जेजूक म्हूण दिश्टी पडटा तो ताका म्हणटा, तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू रोखडोच आपलो हात विस्तारून ताचेर दवरून ताका नितळ म्हूण करता. एक्शन ओरिएंटेड मिरेकल म्हूण आमी ताका म्हूण म्हणटा. आमच्या जिवितान पूण जेजू सदांच वावुरता, आमकां नितळ निर्मूळ करूंक म्हूण सोदता. संवसारी जिविताचेर आमी जियेता आनी ह्या संवसारी जिवितान वेगवेगळी वस्तू आमकां बरेच फावट पातकांनी म्हूण घालतात. ह्या आतां 21st सेंच्युरी जे आमी हितून रावता, सोशल मिडिया जी जावन आसा ती खरेंच आमकां एके स्वातेर आसतना फूल वर्ल्ड वायड आमकां सगळें कितें खबर मेळटा. पूण तेच वरवीं ह्याच सोशल नेटवर्कींग सिस्टमा पासत आमच्या जिवितान बरेचशी पातकांनी आमी पडटा आनी त्या पातकांसून भायर येवपाक आमच्यान खुबूच कठीण म्हूण जाता. आमी ट्राय म्हूण करता तरी पूण परतून परतून आमी त्याच पातकांनी म्हूण पडटा आनी त्या पासत
आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमची मनां, आमची काळजां, आमच्या जिविताचेर पूण तो हात दवरून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो आमकां नितळ म्हूण करता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून त्या कोडकाराक आपल्या जिवितान रोकडोच म्हूण स्वाद दिवन ताका नितळ केलो, तेच भाशेन ह्या सोसायटीन आमी जियेता आसतना आमी जेन्ना दुसऱ्या मनशांक पळयता जे दूख त्रासान आसात, जे कश्ट म्हूण सोंसतात, तांकां आमचो आदार दिवंक आमी फुडें वचूंक म्हूण आनी खरेंच जेजू भाशेन आमी गोवायकी दिवंक फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोरपोरवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन सांबाळलो, आंकवार मारेन तांय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें गोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चल्लो, सोरपोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां आमची मनां, आमची काळजां नितळ करूंक म्हूण आपयता. बरेच फावट आमी मेळे जिवितान म्हूण सांपडलेलीं आसा, पूण त्या वरवीं जेन्ना भायल्या संवसारान आमी जियेता, आमी न्हांवन स्नान घेवन आमी एके भाशेन नितळ जाता. त्याच भाशेन पवित्र कूड जी आमची जावन आसा ती नितळ करूंक आमकां देवाची कृपेची गरज. तर आतां आमच्या मनान, आमच्या काळजान जी मागणी जावन आसात त्यो आमी आतां देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोबें आपलो घोवडीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मनाक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ केअर हाचे बाबतीन फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसुरपण, कश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तर आमी तांचे कश्ट ल्हवू करूंक, तांच्या एकसुरपणान तांकां सांगात दिवंक, तांच्या निराशीपणान तांकां बुजवण दिवंक सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची पेकोवणी मागुया. COVID-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसुरपण भोगतात. व जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आम्हा सोमेस्तां हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव पवित्र बापा, आतां आमी उच्चारलां त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान, आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात
ती तूं दयेन आयकून घे. सदांच तुजें उतर आमकां नितळ म्हूण करता. तेच वरवीं तें उतर आमकां फुडें व्हरूंक उजवाडायता. त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जीवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 29 C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कळसां तुका ओपूंक देवानी मनशा मदें सदां करूंक शांती करूंक आसा जेजू. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावन आमची जिणेची चाळ नवी जावन आनी तुजे कुशी पाळून आमकां घटाय मेळून दी. हे परिस्वर्गीचे इनाम आमी जोडूंक पावूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारान आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशेन रावता. ते पासत आतां देवदूता बरोबर तुजे अजपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचे हे रगत. पातकाचें भोगसणे मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावुरतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कालशीले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजेर रोण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोवपवित्र संस्कारान तूं सदांच हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजातून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D16. Walto
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा, स्वर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळता ते प्रसन्नान आमी सदांकाळ आशेवन निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक जाणें हें मीस पेटयल्लें आसा आनी प्रवचन केल्लें आसा. तेच भाशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोयराक जाणीं वाचपां केल्लीं आसा, हांगसर मांडावळ करतात आनी आमच्या वॉलंटियर्सांक, कित्याक ते खूब मदत करतात आमकां. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण तुमकांय तुमी वावडतांत हांगसर येतात आनी जे कोण युट्यूबाचेर आख्या संवसारांत आमच्या मिसान वांटो घेतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. आयज पेकोणीचो आयतार म्हणून संभ्रमलेलो आसा. फुडल्या आयतारा दीस यात्रा आसतली, म्हणजे चलोन वेतेल्या आमी प्रत्येक फिरगोसींतल्यान थान सांकवाळे. हांगसर आमी दोर दिसा म्हणल्यार हितूं 5:30 पवित्र बुजोण दवरता आनी 6 मागीर इंग्लिशीन मीस आसता. हें म्हणल्यार हितूं तुमी पार्टिसिपेट करना, पूण आमी युट्यूबाचेर दाखयता. मागीर मीस हांगसर सदांच 7 आनी 8 आसतात आमचे भाशेन. आयताराची सकाळची मिसां अशे भाशेन 7, 8, 9, 15 हे आमचे कोंकणी भाशेन आनी 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन. ह्या सातोळ्यांत म्हणल्यार हितूं गोबराचो बुधवार आसा आनी त्या दिसा उपवासाचो एक दीस धर्मनांदराक. हांगसर दोनूच मिसां आसतलीं 7 आनी 8. गोबर वरची आमी आदीं हांगसर लायताले हांव, पूण हे पाटी आमी तुमचे कडेन पुडयो दितल्या, तुमी लावंक जाय तो ते भाशेन करपाचें. मार्चाचे 4 थान 12 पर्यंत कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातली. हांगसर आमी मीस 6 इंग्लिशीन दवरतले हांव आनी मागीर 7, 8 आनी 4:30 हे आमचे भाशेन मिसां आसतलीं. पूण कितें जातलें, चड सुबेज लोक येत म्हणून आमी रेजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. आमी तुमकां पासीस दितले हांव. पासाचेर मागीर तुमचें नांव बरोवंक जाय आनी मागीर ते भाशेन कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या मिसाक येतलीं. रोंगीत आसतले. पयल्या मिसाक म्हणल्यार हितूं 1 रोंग आसतलो, दुसऱ्या मिसाक आनी 1 रोंग, तिसऱ्या मिसाक आनी चवथ्या मिसाक. हे भाशेन 4 रोंगांचे म्हणल्यार पासीस आसतले. म्हणजे तुमकां तो सदां येवंक जाय त्या मिसाक 6च्या, म्हणजे थंय येता लोक न्हय, म्हणजे मागीर तांकां तो रोंगाचो पास मेळटलो आनी कितलीं लोकां म्हणटच मागीर आमी थंयसर नोंद करूंक जाता. कित्याक हांगसर 200 लोकांक आमच्यान घेवंक जाता. ताका लागून सुबेज आसत जाल्यार मागीर तें पळोवंक जाय, एडजस्ट करूंक जाता. आमी वॉट्सॅपाचेर रेजिस्ट्रेशन नोयना पासत करचें ना, कित्याक मागीर गोंदळ जाता. तें आनी हें सगळें चड जातलें आमकां. ताका लागून हांगसर आयली म्हणटतूय तुमच्यान मागीर हें करूंक जाता, तुमचें नांव बरोवन नोंद करूंक जाता. होली वीक सर्वीस म्हणजे मॉन्डे थर्सडे, गुड फ्रायडे एंड इस्टर संडे हांगसर मिसां आसतलीं, पूण इंग्लीश भाशेन. मीस म्हणजे एकूच मीस आसता तें सांगेचें आनी रातचें मोद्यानीर म्हणटा हितूं कशे भाशेन आसतलें तें मागीर आमी तुमकां सांगतलें हांव. पूण हांगसर इंग्लीश भाशेन सेवा दवरूंक जातलो. ते सायडीन कोंकणीन, हांगसर इंग्लीश भाशेन. आमचे कडेन हे कॅलेंडर्स आसात सांत इनासाच्या जिविताचेर आदारलेले. सांत इनासाक ह्या वर्सा 85 वर्सां भोगता.
ताचें जिवीत बदललेलें आनी देवान ताचें सगळें इतलें काम केलेलें आसा. ताचो पुतलो फाटल्यान आसा. तो सान फ्रांसीस शेवेराचो न्ही, पूण तो सांत इनासाचो. पूण ताणें खूब प्रेरणा सगळ्या जाणांक दिलेली आसा. आनी सांत फ्रांसीस शेवेराकूय ताणें आपल्या पद्दतींनी कशे भशेन देवाची पुजवण करूंक जाय आनी आपलें जिवीत ओपून दिवंक जाय तें ताणें ताका शिकयलें. ह्या दिसांनी आमी हांगसर खुर्साची वाट आनी तेर्स म्हणना हितून ऑनलायन कोत्तेलें हांव. कित्याक हांगसर नाल्यार चड गर्दी जातली थंयसर पळय जायना तें करपाक. ताका लागून आमी सगळे आमच्या स्पिरिच्युअलाचेर वॉट्सॅपार युट्यूबाचेर तुमकां दाखयतलें हांव. तुमी आमचे युट्यूब म्हणना हितून आमी दाखयता तुमकां आमचें मिसबा. तें तुमच्यान लायक करूंक जाता, सबस्क्रायब करूंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय दाखोवंक जाता. ताचेर खूब वस्तू आमी आतां करीत आसा. देशाचे पळय सांत आसा तांचें जिवीत थंयचो दाखयता तुमकां. मागीर पवित्र पुस्तकाची थोडी समजणी सुबेज दिता हांव. मागीर तेर्स हाचेर पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्स आनी खुर्साची वाट म्हणटून हें सगळें थंयसर तुमकां मेळटा. तर तुमच्यान तें सबस्क्रायब करूंक जाता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियाद जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 94 F19.